फेस्ताचे कलेक्शन हे फाटी 41,60,000 रुपये जाले, विच इज द सो फार टील डेट इज द हायेस्ट अमाउंट कलेक्टेड बाय मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. म्हाका दिसता सविस्तर डिसेंट सगळ्यो नॉर्म्स आनी हायकोर्टाचे नॉर्म्स कंप्लीट करून म्हणजे टॉयलेट, CCTV कॅमेराज, फायर सर्विसीस, हेल्थ सर्विसीस, टोटल क्लियर रोड्स एक्सेस आणि सगळे पार्किंग फॅसिलिटी सगळे करून सगळे व्यवस्थित करून प्लस कंटिन्युअस स्टाफ आमचे MI सगळे कंटिन्युअसली म्हणजे तांकां टायम बाउंड ड्युटी घातिल्ली ताचे करून ते सगळें करून वेल मॅनेज करून हांवें सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे ATO सीमा वेळीप तिकाय थँक्स म्हणटा. आमचे सगळे स्टाफ सचिन जावं वासू जावं सीमा फट्टी जावं सगळे स्टाफ जे आमचे टॅक्निकल जे सुरवाती पासून मार्किंग बिर्किंग फर्स्ट टायम म्हाका दिसता वेवस्थीतपणे आमचो फेस्त सामकें कंप्लीट जाला. ते फेस्ताचे सगळे आयिल्ले म्हजे म्हऱ्यांत की आमकां 7 दीस आसा ते सगळे कडेन आमी 10 दीस म्हणजे वास्को, पणजे, ओल्ड आमी बसतात. पूण कशें आसा आमी हायकोर्ट ऑर्डर हें करूं शकना, ऑर्डरीच्या हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट वचूं शकना. पूण हांवें तांकां कितें म्हणलां, सगळे जर म्युनिसिपालिटी एकठ्यान जावन तर एक हायकोर्टाक तर एक अपील करता, ऑनरेबल हायकोर्टाक अपील करता, एक 7 दिसाचे 3 दीस वाडून तांकां 10 दीस. म्हणजे हांवें म्हणजे एडवोकेटाक कन्सल्ट केला, तुमी म्हळ्यार कायद्याचे दृश्टीन कशें आसा तें पळया. ताका लागून हांवें पूण सगळ्या स्टाफाक म्हणजे काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा, दे वर्क व्हेरी हार्ड. एक सिग्नल वता कसो वता पळय बरो वचपाक हांव प्रसार माध्यमाक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, सिन्सियरिटीनी बाय हार्ट काम करीत जाल्यार ताजो परिणाम बरो येता. कमी स्टॉल्सां वचून रेव्हेन्यू चड आयलो.